नमस्कार. आज हांवें ह्या व्हिडिओत किर्लाची सुशेल करची दाखयता. हांव हांगा फ्रेश किर्ल यूज केला. मिठा घाल्ली किर्ल यूज करून बी सुशेल करचें जाता. हो फ्रेश किर्ल 2 दिवस उदकांत घालून काडिलो. हाचे हांव बारीक तुकडे कापून घेतला. हे पीसेस सुमार अर्द किलो आसत. हातूंत बुट्स तितलें उदक घाला आनी 5 मिनिट उदकांत गजगजकान शिजोवन घेतला. आतां हाचो मसालो वांटून घेवया. 1 चमची तेलात 1 चमच उर्दा दाळ, 1 चमच कोथंबर आनी जरा व्हड हिंगा तुकडो. हे सगळे उर्दा दाळ जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. कसले करपुचे दिवचे ना. आतां मिक्सर आयदनात सोय घेवका. ही 1 नारळा सोय जरा जास्त लागता. सुमार 10 सुकी मिरसांग घेतला. अर्ध चमच हळदी पिठो, 1 व्हड साईज आमसण, अर्ध वाटी किसेल गोड, भाजील उर्दा दाळ, कोथंबर आनी हिंग हे सगळे थोडे उदक घालून कसकशी मसालो वांटून घेवका. मसालो खूब गंध जावचे ना. हो किर्ल मिठा घाल्ले न्ही तशें म्हण हांव मसाल्यात थोडें मीठ घालून घेता. जर मिठा घाल्लो किर्ल यूज केल्यार शिजोवच्या वेळार मिठसाण पळोवन जाय जाल्यार मात्र मीठ घालून घेवका. हो शिजोवन दवरिल्लो किर्ल हाजे उदक काडून उडयला. ते शिजयल्ले किर्ला तुकडे बी हांव मिक्सरात घालून घेतले आसा. मसाले बरोबरच किर्ल बी 2-3 पटी पल्स मोडाचेर वांटून घेवचे. किर्ला तुकडे आमकां दिसचे जाय, फूल गंध करून वांटचे ना. खंयची तरी दाट कायल घेवका, नाजाल्यार सगळें करपून वचचे चान्स उरता. आनी रेसिपीक तेल थोडें जास्त जाय म्हण हांव 2 व्हड चमच्यान हांव तेल घालून घेतला. तेल होऊन जालें की सांसव घालका आनी सांसव पुटपुटचे लागले की थोडीशी फणेपाल घालका. वाटील किर्ल आनी मसालो घालून घेवया. उदक घालचे ना, पुराय पुसून सुके मसालो घालका. समोर मिक्स करून घेवका. मदी मदी हे मिक्स करते उरका. गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरका आनी सगळे बरे करून सुकून येतपर्यंत भाजून घेवका. मसालो बरो सुकून येवका, ताजेन ताका फ्लेवर बरो येता. मदी मदी मिक्स करते रावका, नाजाल्यार कायलीक हे मसालो चिकटून करपुचे लागता. हे डिश तिखशे आमचे गोडशी जाता. आनी तुमकां कसलें कमी दिसल्यार ह्या स्टेजार तुमी आमसण, गोड, मिरसांग खंयचें घालून घेवचे ना. मिठा घाल्ले किर्ल यूज केल्यार रात्रभर किर्ल उदकांत तिंबून दवरका आनी दुसरे दिवस 2-3 पटी उदक चेंज करका, नाजाल्यार हे डिश खूब मिठशें जाता. सुमार 15 मिनिट जाले. हांव गॅसा फ्लेम लो दवरूनच मदी मदी अशी मिक्स करून घेतला. आतां 20 मिनिट जाले. मसालो पुराय सुकून आयला. आमगेलो सुशेल रेडी जाला. हे किर्ला सुशेल हुनहुन शीता बरोबर सायड डिश म्हण घेवचें जाता. चपाती, फुलकी, पोळ्या बरोबर खंयच्या बरोबर बी हे बेस्ट कॉम्बिनेशन आसा. तुम्ही बी हे किर्ला सुशेल ट्राय करा. कशें लागलें म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर करा आनी आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.